बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो जाल्ले असा टाइम 5:30. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. ओके. सो ऋत्वी न्हिदला आणि बाहेर बारीक पाऊस पडटा. जस्ट मम्मी आता उठला. तो म्हटले आयज तुमकां एक बरेशें आयज तुमकां एक रेसिपी शेअर करता हांव. खूब जाणां म्हाका कमेंट करताले रेसिपी शेअर कर. आमी तुमकां म्हणजे हांव तुमकां इंस्टाग्रामांनी म्हाका तशी कमेंट बी येता की आमी म्हणजे रेसिपी बीन तूं शेअर करना जे की आमी सांगता ते. तो म्हटले आतां सगळे तशें तुमकां आतां न्ही रेसिपी येतले. सो आतां चिंतलां की तशें तुमकां न्ही आतां रेसिपी शेअर करया म्हणून की खूब जाणां कमेंट करता की तूं रेसिपी शेअर करना म्हणून. सो म्हटलें तर आयच्यान तुमकां सदीक एक म्हाका 3-4 दीस तुमकां रेसिपी येतले. ओके. सो म्हटलें आयज शेअर करया की तुमकां खबर आहा न्ही इवनिंग आमकां स्नॅक्स कितें जाय पडटात खावपा बीन. सदां अशें आमगेर कांय करना. सदां आमगे म्हणजे इवनिंग कितें स्नॅक्स बीन करता अशें ना. सकाळी ब्रेकफास्टाक कितें केलें न्ही चपाती किंवा इडली आसूं पोळे आसूं ते आमी सांजचे दवरता आनी ते आमी खाता. केन्नाय चुकोन कांय ना जाल्यार बीन आमी करता आसता आमगेर. सो म्हटल्यार आयज करया. ओके. सामकें हेल्दी तुमकां रेसिपी शेअर करता. ओके. तो जस्ट ऋत्वी न्हिदलेलो. न्हिदून मागीर हांव आयलें किचनाक सगळें रेडी करून दवरला. आतां ऋत्वीक नखरे स्टार्ट जाला. दनपारचें न्हिदत ना. सो हांवें ताका म्हटलें कितें तूं दनपारां न्हिदना न्ही दनपारचें आमी स्टडीज करया आमी सांजचें मागीर तूं खेळ. ना दनपारचें स्टडीज नाका न्हिदपाचें बी नाका. फक्त हांगा ते खेळत रावता. मागीर आतां खेळटा मागीर सांजचें 6-6:30 सुमार न्हिदता वचून. मागीर 6:30 सुमार न्हिदलो मागीर रातचें आतां उठत ना जेवपाक बी मागीर स्टडीज उरता. सो ताका लागून न्ही हांव जबरदस्त ताका न्हीद घालयता. सो न्हिदलो ताका थापडचें पडटा बेश्टो न्हिदना तो. तेज्या वांगडा हांव न्हिदोंक जाय आनी ताका थापडोंक जाय जाल्यारूच न्हिदता. सो ताका न्हिदयलें. न्हिदता म्हणल्यार 4 जाता आमगेर. न्हिदत ना रोखडो. पयलीं तरी घेतालें खबर आहा सेकंडा आसतना बीन स्कुलांतून आयलो जेवलो बेगीन न्हिदतालो. आतां ना कोणा खबर न्हिदूच पडना ताका. ताका थापडोंक जाय. थापडलें तो मागीर न्हिदता. तो न्हिदलो की मागीर हांव आयलें किचनान सगळें रेडी करपाक. जस्ट मम्मी आत्तां उठला. सो म्हटलें आयज कितें दाखोवया. येयलो ऋत्वीक उठलो मग ना म्हाज्या आवाजान उठलो तो. ओके. सो खूब जाणां म्हणटा की म्हाका कमेंट केलेलें नांव घेयना हांव तूं फक्त क्लिनींग दाखयता फक्त म्हणजे व्लॉग क्लिनींग दाखयता. ओके. दुसरें कितें कंटेंट कर दाखय. सो क्लिनींगचें हांव कितें उठलो मरे शर्ट घाल कितें उठलो तर न्हिद आहा जाल्यार. सो क्लिनींगचें काय हांव सदींच व्हिडिओ दाखयना तुमकां. खूब दीस जाले हांवें दाखोवूच ना क्लिनींग. आनी जें कितें आहा तें क्लिनींग तें हांवें तुमकां फर्स्ट टायम दाखयलां. जें म्हणजे नायट रुटीन आहा तें तुमकां फर्स्ट टायम दाखयलां. मॉर्निंग टू इवनिंग आफ्टरनून कितें रुटीन आहा तें तुमकां तें फर्स्ट टायम दाखयलां. तर कोणें कमेंट केला की तूं फक्त क्लिनींगूच दाखयता म्हणजे दुसरें कितें न्यू कितें कंटेंट दाखय. आतां सदींच हांव न्यू तुमकां दाखयता हय का न्ही. अशें ना की हांव कितें रिपीट करता अशें कांयच ना. केन्ना रेसिपी येता म्हाजी केन्ना आमी भायर वयता भायरचे कितें कल्चर प्रोग्राम बी आसता पळय तेय तुमकां दाखयता हय का न्ही. सो आतां जालां कितें आतां पावस पडटा भायर. आतां शिव मातसो इव्हेंटाक बिजी आसा. सो सदांच भायर वचप भायर वचून व्लॉग करप जायना. सो तरी पूण शिव तो आमकां टायम दिता केन्ना टायम मेळ्ळा तो व्हरता आमकां भायर भोंवून बी हाडटा. ओके. आयलो पळय शिव. सो सदांच घरचे काय व्हिडिओ तुमकां दाखयना न्ही हांव भायले दाखयता घरचे दाखयता रेसिपी दाखयता. सो थोड्यांक ते पळोवपाक नाका आसता घरचे व्हिडिओ. सो आतां पावसान म्हणून खंय वयता सद्दी भायर हय का न्ही ताका लागून. सो म्हटलें आतां कितें जावं कोणा लोकांक कितलें बरें दाखयलें न्ही तितलेंच तें कितें ना कितें वायट कमेंट येतात. सो तशें घेवंक वचप ना. ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा न्ही लोकांचे बॅड कमेंट येतात. घाल रे कपडे घाल रे. शिव येयलो शिवान कितें हाडला. आतां हांव आतां कितें करता हांगा शिव कितें हाडला पिशवीचो आवाज येता म्हाका. आतां कितें घेवन येयला तूं. कॅप्सिकम पयल्या कॅप्सिकम भजिया हाडला. आतां हांव भजिया करता हांगा पळय मगे जाय तेन्ना हाडना. आतां हांव कितें करता हांगा रेसिपी वता घेवन येयला आतां भजिया. रातचें हें आतां हें भजिया खाया रातचें जेताना तें खावन येता. शीत बी करनाका आई असलें आमगेर तेजें चूक ना. हांव ताका केन्ना म्हणटा सांजचो तूं येता न्ही कितें खावपाक हाड पळय. आयज तेन्ना हाडला कॅप्सिकम भजिया आनी भायर बारीक पावस पडटा. आई पळय थंय आई थोडे आय म्हण आईची न्हीद जाली. आई च्या करपा येयला. सो आई शीत करनाका. रातचें जेता करता पळय हांव तें खावपाचें न्हिदपाचें हय का न्ही. काय वेस्ट करप ना. आतां भजिया खावया कॅप्सिकम भजिया. बरें म्हाका म्हणटालो शिव कॅप्सिकम भजिया कर म्हणून दाखयता तुमकां हेंचें हें हाडलां. कॅप्सिकम आसता म्हणजे हाफ करतात तेमी तेजे भितर न्ही कितें स्टफींग घालतात दाखयता तुमकां आनी बेसनान बुडोवन फ्राय करतात. दीस करया आमी केन्ना करूना हांवें घरान. सो करया.
आता पावसी पडटा आणि थोड्या लोकांक माझे डेली रुटीन पळोवपाक आवडना सो ते आता आमी रेसिपी करया हय का न्ही आता रेसिपी करतले न्ही हांव मागीर परत कमेंट येतले तू फक्त रेसिपी दाखयता कितें करूं आतां हें नाका तें नाका सारकें मदीं शिरकालां हांव नुशी ना आतां खंय वचपाचें पावसान वयतली आमी राव मातसो पावस तरी पडूं न्ही ते बारीक पावसान खंय वचपाचें बरो व्हडलो पावस पडूं न्ही आतां आनी म्हाका केकाचो ऑर्डर येयला शिवनाथ केकाचो ऑर्डर येयला कालचे केक तुमकां सांगू चाटून खाल्ले इतले बरें आहले हां खरें देवाचें इतलें बरें आहलें आनी फर्स्ट टायम इतलें बेगिना म्हणजे इतलें बरें केक केला हांवें म्हाकाच बरी दिसता आतां म्हाका फादर्स डे ऑर्डर येयला शिवाकान दिला म्हाका ऑर्डर फादर्स डे केक कर खंय बरें हां नाका म्हाजे कडेन पयशे नाका म्हाका पयशे खंय मागला आसूं करतलें हांव पण तुमकां रेसिपी शेअर करची ना की ऑलरेडी दाखयला न्ही तें करतलें हांव फादर्स डे न्ही केक करया चिंतला की येन्ना की डिफरंट केक ट्राय करया म्हणून ट्राय करपाक कित्याक पण कशें आसूं तें पळोवपाक दिसपाक इतलें सारकें नासतलें पण टेस्ट सगळें बरें आसतलें केक आसूं मागीर कितें स्पॉन्ज केक आसूं क्रीम आसूं सगळें परफेक्ट आसलेलें सो कांयच हें ना सो बरी दिसता अशें बरें जालें न्ही परत करूंक न्ही मूड येता हय का न्ही सो म्हटलें फादर्स डे करया कित्याक क्रीम बी सगळें आसा विपींग क्रीम आसा सगळें सामान आसा फक्त सोंपला तें वनिला एसेन्स तें मागीर हाडटा ओके सो कितें करया आतां च्या पिवया सो पयलीं च्या पिवया हाडला न्ही ताणें कॅप्सिकम पकोडा ते करया सो आयज तुमकां हांव शेअर करता एक रेसिपी सामकी हेल्दी खबर आहा म्हाका चडशे लोकांक हें आवडना खावपाक सो हांव तुमकां सांगता सजेस्ट करता करून खायात सो आयज हांव तुमकां करता सोया चंक्स चिली एकदम बरें सोया चंक्स खुबशे लोकांक आवडना पण एकदम बरें ते तितून खूब प्रमाणात प्रोटीन आसता वेट लॉसाकूय बरें हें हार्टाकूय बरें तें ताका लागून सो पयलीं कितें जातालें खबर आहा आमगेर न्ही फक्त सोया चंक्स करी करताले जशें चिकन करी करता पळय शाकोती सेम तशेंच करपाचें हांवें सोया चंक्स करी रेसिपी ऑलरेडी शेअर केला कोणाक जाय म्हाका कमेंट करा हांव तांकां लिंक दिता खूब फाटी केलेलें हांवें गरम मसाला घालून केला आनी एकदम बरें लागता आनी करता आमगे सुक्का बेश्टें कांदो बिंदो घालून सुक्का करता एकदम बरें लागता सो कोणाक तें आवडना न्ही सो फक्त करी आनी भाजी खावंक कोणाक आवडचें ना करी करून खाल्लेले भाजी केलेले आवडचें ना अशें चिली बिली केलें न्ही एकदम बरें लागता सोया चंक्स चिली केलें न्ही एकदम बरें लागता खूब बरें लागता सो म्हटल्यार आयज तुमकां सोया चंक्स चिली शेअर करया एकदम बरें प्रोटीन आसा हितून भरपूर तुमी इन्क्लूड करा डायटान खायात ओके करूंक पळयात खायात करी करात नाल्या भाजीक बिजीक सुका बी करा भाजी हांवें केन्ना तुमकां शेअर करूं ना ओके नेक्स्ट टायम तुमकां थोडे आसा न्ही गे सोया चंक्स बरें जाता हेजी दाखयता तुमकां ओके करी केला हांवें म्हाका लिंक तुमकां धाडटा म्हणजे कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा ओके सो म्हटलें आयज सोया चंक्स चिली करया म्हटलें खूब दिसांनी काय करूंक नासलें तें चिली आनी घरान सगळें सामान बी आसलेलें कॅप्सिकम आसलेलें सगळें आसलेलें म्हटलें आज चिली करया ओके कितें रे कितें आवाज तुमचे दोगांचे ओके चला पयलीं चाय पिता मागीर हांव स्टार्ट करता कित्याक आतां हेणें हाडला न्ही तें ताका लागून आतां आमी बसला हांगा च्या पिवपाक हें पळया एका म्हणटा कितें म्हणटा ना कॅप्सिकम पाव आनी आयकता कितें ऑलरेडी ते खावन येयला खंय एक बरें आहा तुजें ऑलरेडी खावन येयला खंय शिव टेस्टी सांगता दोन खावचे हें पळय भितर कॅप्सिकम आहा गरम गरम आहा आनी अशें न्ही दाखयता तुमकां कितें तरी मसाला कितें पळय कितें कांदे बिने घालून न्ही स्टफ केला हीच करया आमी न्ही ना हय करया चला आतां आमी च्या पिता च्या पिवन घेता मागीर थोड्या वेळ मेळटा तुमकां ओके चला इवनिंग च्या विथ कितें कॅप्सिकम भजिया मातशें कॅप्सिकम कच्चे आहा बरें तांकां भाजूंक जाय न्ही ना मातशें कच्चे आहा पूण हांव बरें भाजतलें टेंशन घेनाकात आनी भितर स्टफींग केला कांदे बिने घालून मिरची पावडर गरम मसाला घालून न्ही स्टफींग केला सिंपल स्टफींग केला ठीक ना खा मरे ठीक ना रे रे खान पड रे चिली आ खंय टेस्ट पळय काल खंय घे काल ओके मागीर हें घातलो मरे हांगा सगळे सोया चंक चिली मुडी तो मुडला खालो ना कावडना मुडला खालो बरें आहा मातशें कच्चें आहा कॅप्सिकम बरें आहा इफ हांवें बी केलें न्ही शिवनाथ म्हाका तापता कितें कच्चें केला काय कितें कच्चें आसा हें तें अशें कंप्लेन करता आतां हें कच्चें आसा सांगलें एका वस ते गाड्या ताका तापय म्हटलें पयशे दिवन हाडूंक ना जेन्ना हांव कितें करता न्ही असलें हें आसता खबर आहा कंप्लेंटी हें बरें ना तें ना मीठ ना साखर ना हें ना तें ना आतां हें कच्चें आहा वस न्ही गाड्यार पयशे दिवं ना कच्चे हांवें सांगलो कच्चे आसा हो पळय खावपाचें आतां खूब पुडीशी भायले पयशे दिवन खाता ते बरे उग्गी खातात घरा केलेले कंप्लेंटी असले आमगेर हांव एडवायस दिता म्हाका दिता काय एडवान्स ते गाड्यार वचून ताका एडवान्स दी
ओके चला चहा पिता मागीर मेळटा. हांगासर पळयात हांवें 2 कप सोया चंक्स घेतला आनी उदक घालून एका हांवें सोक करपाक दवरला आनी उदकान हांवें कांय घालूंक ना. ओके हे पळयात हें बरें सोक जाल्लें आसा. एक 15 मिनटां दवरलें हांवें आनी बरें हें सोक जालां. आतां न्ही आमकां हें बरें 3-4 वेळांनी बरें एका वॉश करून घेवंक जाय. ओके सो एका न्ही आतां हांव हें उदीक उडोवन एका न्ही आतां हांव 3-4 वेळांनी बरें ताका हांव वॉश करता. सो हांगा पळयात एका न्ही बरें वॉश करून घेतला. आतां हितून घालता हांव मीठ. सो मीठ घालता एक व्हडलो चमचो. कित्याक खबर आहा सोया चंक्साक न्ही मातशें मीठ लागोंक जाय खाताना बीन न्ही ते मातशें मागीर चेपे लागतले. ओके हांगासर एक 2 धाकटो चमचो हांवें मीठ घातला. सो आतां हितून घालया आमी उदक. तो सोया चंक्स तितलें भरता पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय. बरें ताका मिक्स करून घेयात. उदीक न्ही चाकोन पळयात मातशें मीठ लागोंक जाय. हांव मातशें टेस्ट करून पळयता. थोडेंशें हांव मीठ घालता कित्याक सोया चंक्साक न्ही मीठ बरें लागूंक जाय. ओके आतां एका एक जस्ट एक 10-15 मिनटां दवरतलें हांव. एका बरें मीठ लागतलें मागीर करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो हांगा पळयात 15 मिनटां जाल्लीं आसा. आतां न्ही आमकां हें बरें अशें न्ही पिळोवन काडूंक जाय. आतां न्ही परत ताका वॉश करप ना. ऑलरेडी ताका बरें वॉश केला. अशें बरें ताका आतां बरें उदीक न्ही स्क्वीज करून काडून घेवंक जाय. उदीक आसूंक जायना. बरें ताका अशें पिळोवन काडून घेयात. ओके सो सगळें न्ही हांव पिळोवन घेता आनी एक प्लेटीन ट्रान्सफर करता. सो बरें अशें घट्ट ताका पिळयात. हांगासर न्ही हांवें बरें उदीक न्ही काडून घेतलां. आतां सेम बावलान हितून हांव ट्रान्सफर करता. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर. सो आतां घालया एक व्हडलो चमचो ब्लॅक सोया सॉस डार्क सोया सॉस ब्लॅक सोया सॉस खंय. ओके डार्क सोया सॉस. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो रेड चिली पावडर. सो आतां घालता एक 4 व्हडलो चमचो कॉर्नफ्लावर. सो इतलेंच. आतां न्ही आमकां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो एका न्ही बरें मिक्स करून घेयात. इफ मिक्स करतना सपोज बायंडींग बीन जायना जाल्यार थोडेशें उदक घालप. चड ना 1-2-3 चमचो अशें उदीक घालपाचें. पण उदीक घालपाची गरज ना. बरें ताका बायंडींग येतलें. सो हांगासर पळया एका न्ही हातीन मिक्स केला हांवें. हातीन न्ही बरें जाता मिक्स. ओके सो बरें हेका मिक्स केल्लें आसा. सो हांगासर न्ही हांवें दवरला कायल. ही छोटू कायल म्हाजें हांवें बेंगलोरसून हाडलेलें डिमार्टासून. सो सकाळीं न्ही आमगेर भजी केलेले. सो तेल तें उरता न्ही ताका लागून हांवें तेंच तेल घातलां. आनी धाकटे कायलींक कितें जाता खबर आहा बरें पडटा थोडें तेल घालून फ्राय करपाक. व्हडले कडाई घेतले आनी तेल घातलें न्ही तशें मागीर तेल उरता बीन ताका लागून. सो कायल पळोवन म्हाजें हांसनाका बरें पडटा. धाकटे कायलींक थोडेशें तेल घातलें न्ही फ्राय करपाचें. इफ तेल जाय जाल्यार आनीक तेल घालूंक मेळटा. नाल्यार कितें जाता व्हडले पॅनान सपोज कडायेन केलें न्ही तेल चड घालचें पडटा. मागीर तशें उरता मागीर तेल. मागीर तें परत तें तेल यूज करूंक जायना एकदां फ्राय केलेलें. सो आमी कितें करता थोडें थोडें घालून आमी कितें फ्राय आहा तें फ्राय करता. सो तेल आमी तें दवरूं शकना तें बरें न्ही तें हेल्थाक. सो सकाळीं भजी केलेले. सो म्हटलें तेल आसा तें तेलान हांव फ्राय करता. ओके तेल बरें तापोवंक जाय. एकदां बरें तेल तापलें की मागीर फ्लेम लो दवरात मागीर ताका फ्राय करुया आमी. हें चिली आसा पळय गरम गरम खावपाक थंड जालें न्ही कांयच बरें लागचें ना. सो हांव कितें करतलें आतां हें फक्त फ्राय करून दवरतलें हांव सोया चंक्स. जेन्ना खावपाच्या टायमार न्ही ताका मागीर हांव हें करतलें म्हणजे फोडणी मारता पळय तशें म्हणटात. ओके तें मागीर करपाचें जेन्ना तुमी खातले पळय तेन्ना कितें रोखडें जातलें. ओके चिली. सो म्हटलें आतां तेचे स्टडीज घेतलें हांव. सो हें फ्राय करून दवरतलें तेजी स्टडीज घेतलें आनी मागीर करतलें हांव की आयज रातचें आमी जेवणाक हेंच खातलें बरें. आनी म्हाका न्ही शीत बी नाका आयज आमगेर केल्लें सुकें सुंगटाचें हुमण ताका लागून. तुमकां खबर आहा रातचें आमगेर शीत बीन जेयना. आसा शीत कोणाक जाय जाल्यार शीत जेवपाचें. म्हाका हें खूब जालें की आतां आमी तें खाला न्ही कॅप्सिकम पकोडा. सो पोट सामकें पेका. सो मागीर हें इल्लें खावपाचें. सो तेल न्ही हांगा तापलेलें आसा. आतां आमी सोया चंक्स घालया आनी ताका बरें फ्राय करून घेवया. जस्ट थोडे थोडे घालता आनी ताका फ्राय करता हांव. आनी आमकां न्ही हें एक लो फ्लेमीन न्ही एक 5 to 5 मिनट लागतलें आमकां कूक जावपाक. बरें हें कूक जावंक जाय मागीर बरें क्रिस्पी जातलें. ओके एक 5 to 6 मिनट्स लागतलें आमकां हें कूक करपाक. आनी चमचो घेवन न्ही ताका अशें स्टर करत रावात. ओके हें बरें फ्राय जावंक जाय. सो हांगासर पळयात हें न्ही बरें फ्राय जाल्लें आसा. एक 5 मिनटां लागतलें आमकां. बरें लो फ्लेमीन ताका न्ही बरें अशें फ्राय करून घेवंक जाय आनी बरें क्रिस्पी जाला.
ओके. सो हें जाल्लें आसा. हें पळयात. सो हें बरें फ्राय जाल्लें आसा. काडून घेता टिश्यू पेपरार. सो उरलेले आहा पळय सगळे हांव फ्राय करून घेता. सो हांगासर पळयात एका न्ही हांवें सगळे फ्राय करून घेतला आनी हें न्ही अशेंच खावपाक न्ही खूब बरें लागता. मुद्दम तुमी ट्राय करून अशें पळयात. हय खावपाक न्ही खूब लागता. आनीक खावंक खंय दिसता. सो हें फ्राय जाल्लें आसा. सो आतां हांव करचें ना. आतां ऋतुकाचे स्टडीज घेतलें हांव आनी मागीर करतलें कित्याक तें गरम गरम खावंक बरें लागता. ओके. सो हें जाल्लें आसा. अशें धांपून दवरता. जालें ऋतुकाचे स्टडी जाय सोंपाना. सो हांव आयलें किचनाक. थोडें उरला हेजें ताका सांगलां विश्वाता मातशें तरी घे म्हणून. मॅथ्स खूब तांकां टफ आसा. एसेंडींग ऑर्डर डिसेंडींग ऑर्डर न्ही ताका मातशें टफ जाता. म्हणजे व्हडले नंबर आसा 4 डिजीट. ताका तो कन्फ्यूज जाता खंयचे व्हडले खंयचे धाकटे. तकली सामकी जड जाला सारकी. सो हांव आयलें. ओके. चला करया आमी फुडलो प्रोसेस. व्हडलो चमचो तेल घातला. ओदूळ हांवें ते फ्राय केल्ले पळय तेच ऑयल घातला हांवें. सो आतां घालता हांव लसूण न्ही अशें फायन चॉप करून फायन न्ही अशें कट करून घेतला हांवें. ओके. एक व्हडलो चमचो हांव घालता लसूण. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो आलें. लसूण न्ही चड ब्रावन करनाका आतां. जस्ट ताका अशें फ्राय करून घेया. चड ब्रावन करनाका. सो आतां घालता हांव कांदे. हांगासर न्ही कांदे न्ही व्हडलो कांदो न्ही असो क्युबान कट करून घेतला. ते घालता. सो आतां ह्या टायमार न्ही फ्लेम मातशें हाय करात आनी ताका जस्ट एक 2 मिनटांनी फ्राय करून घेवया. आनी आमी आतां चिली करता. चड न्ही कांदो बीन खूब करनाका आतां कित्याक खाताना न्ही मातशें क्रंची लागूंक जाय. जस्ट हाय फ्लेमीन न्ही एक 2 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेयात. सो 2 मिनटां हांवें फ्राय करून घेतला. सो आतां घाली आमी कॅप्सिकम. तो एक कॅप्सिकम न्ही अशें क्युबान कट करून घेतला. आनी हांगासर न्ही 3 चिली न्ही हांवें उबे कट करून घेतला. ते घालता. फ्लेम मातशें हायच दवरा आनी हेका न्ही आतां बरें 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवया. सो 2 मिनटांनी बरें एका फ्राय करून घेतला हांवें. आतां न्ही फ्लेम लो करात कित्याक आतां न्ही आमी सॉसीस बी घालतले. सो आतां न्ही मातशें फ्लेम लो दवरात. सो आतां घालता 2 धाकटो चमचो रेड चिली सॉस. 2 धाकटो चमचो टोमॅटो सॉस. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो सोया सॉस. आतां घालता एक धाकटो चमचो ब्लॅक पेपर पावडर. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. आतां फ्लेम न्ही हांवें मातशें मिडियम केला. पयलीं लो आसलेलें आतां अशें जस्ट हांवें ताका मिडियम केला. सो हांगासर न्ही हांवें एक व्हडलो चमचो घेतला कॉर्नफ्लावर. आतां तातूंत हांव उदक घालता. सो तें उदक घातलां हांवें बरें एका मिक्स करून घेया. सो आतां हें हांव पळय कॉर्नफ्लावर मिक्सचर हितून घालया. हितून न्ही मातशें थिकनेस येतलें. सो घालून न्ही जस्ट एक मिनटां एका न्ही एका बरें मिक्स करून घेवया आनी कंटिन्युअसली एका स्टर करत रावात. सो हें पळयात बरें थिकनेस येयला. बरें मिक्स केल्लें आसा. सो आतां आमी घालया फ्राय केलेले सोया चंक. आनी आतां एका न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो बरें ताका मिक्स करून घेया कित्याक बरें आतां सोया चंक्स आसा पळय ते मातशें थंड जाला. सो फ्लेम हाय करात आनी एका बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळय एका बरें मिक्स करून घेतला. सो आतां फायनल घालया आमी स्प्रिंग अनियन. बरें एका मिक्स करून घेया. सो हें पळय जाल्लें आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हेजे वयर न्ही कोथमीर बीन कट करून घालूं शकता. ओके. सो हें जाल्लें आसा आमचें सोया चंक चिली. ओके. चला गॅस बंद करता. सो जालें म्हाजें करून. यो यो जेवपा यो. पुरो जालें ताका स्टडीज करून. व्हडलो अभ्यास कर स्टडीज करता. चल खावूं सांगता तुमकां कशें जालें तें. ओके. चला यो यो बसला खावपाक. चिकन शिव बसला खावपाक चिकन. ओके. ऋत्विक थंय बसला. ऋत्विकाचो जेवचे टायमार न्ही बोवाळ आसता न्हू ऋत्विक.
ओके जेव चल. मला दितो खाऊ. ओके सो आता हांव सांगता खाऊन कशें जालें तें. आमी करताच हें बरें लागतलेंच. तुमकां खाऊन सांगता कशें जालें तें. घे घे आवडी तें खाऊन सांग तुमकां. ऑलरेडी खालें हांवें. आमगे करता बेस्ट जाला. आवडशी ना टेस्टी आहे. आमचे रातचे न्ही केन्ना केन्ना एक्चुली चिंतलेलें की आयज सांजचें करया म्हणून च्या वांगडा. च्या वांगडा हें हाडलें न्ही जालें आमचें रातचें जेवण. बेस्ट जाला. कोणें करूं ना आजू पर्यंत. ट्राय करून पळयात. खूब इजी आहा. फ्राय करून दवरात सोया चंक्स आनी ज्यो टायमार म्हणजे खावच्या टायमार ताका फ्राय करात. सामकें बरा थंड तितलें बरें लागचें ना. टेस्टी जाला. आवड घे मम्मीने हांव शिवरात आनी हेंच म्हणटा खाना कर तुवें शीत तुका आमी सकाळी भूक लागतलो. तो म्हणटा आपूण फक्त हेंच खावपाक खाता खंय शीत जेयना खंय. तो आनी सकाळी ब्रेकफास्ट काय हेवी करना. तुवें पळयलात न्ही फक्त बिस्कीट आनी च्या पिवन वयता. मागीर सकाळी ताका भूक लागतली ताका लागून. मागीर डायरेक्ट तांकां 10:30 हें आसता रिसेस ताका लागून. सो एन्जॉय करता आमी सोया चंक्स चिली. तो जालें खाऊन. मागीर किचन क्लीन केलें. आतां येयला विडियो एंड करपाक. सो म्हाका न्ही एक कमेंट केला. हांवें तें पयर हें केल्लें पळय चिकन आनी पोटेटो केल्लें पळय तें म्हाका एक कमेंट केला. तुमकां सांगया म्हटलें. ओके सो तें नांव आसा हेझल लोबो. ते म्हणटा हाय डियर तृप्ती क्विक टीप डू नॉट ॲड कॉर्नफ्लावर ड्युरिंग मॅरिनेशन as it prevents the meat from absorbing the flavors. Add cornflour just before frying the chicken. हांवें ते चिकनान मॅरिनेट केल्ले पळय कॉर्नफ्लावर घातलेले आनी मागीर दवरलेले मॅरिनेट करपाक. ते म्हणटा पयलीं सगळे मसाले बी लावपाचे आनी जे कॉर्नफ्लावर आहा पळय लास्टाक जेन्ना आमी फ्राय करूंक वयतले पळय तेन्ना कॉर्नफ्लावर घालून ताका मिक्स करूंक जाय खंय अशें ते म्हणटा. सो तुमी बी लक्षांत दवरात. ओके तुमी जेन्ना करतले पळय कॉर्नफ्लावर तेन्ना एड करनाका. फ्राय करतना एड करा. पयलीं मसालो लावून सगळे मॅरिनेट करपाक दवरात. ओके थँक्यू. हां हेजल लोबो खबर नासलें म्हाका तुवें सांगल्या बद्दल. थँक्यू. हय खर ती येता दिसता किचनान रांदपाक. ओके सो आयचे रेसिपी तुमी ट्राय करात. ओके हेल्दी सामके प्रोटीनवाला रेसिपी अशी ना. हय प्रोटीनवाला रेसिपी ट्राय करा बरें लागता. ओके हय चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनला सबस्क्रायब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. आय बी म्हणटा बाय बाय. ऋती बाय मग आई ठेवूच लाई बाय म्हण आई. ऋत्वी हांगा यो. बस म्हटलें खुर्ची कित्याक खबर आहा फक्त चड्डेर आहा तो पॅन्ट काडला गरमी येता ताका. आसूं रे तूं चड्डी दिसना. तर सगळ्या बाय म्हण. सगळ्यांना न्हिदली थंयसर. तू गॉड ब्लेस यू म्हणटा आनी शिवनाथी पळय हांगा एक दोळो थंयसर आनी एक दोळो लॅपटॉपाचेर पळय. हेंचे मॅच सोंपात ना. मॅच म्हटलें की आवाज येना शिवनाथाचे. फक्त च्या जाय ताका. हां आतां कितें करता तूं काम करता काय मॅच पळयता पळय पळय कितें कितें मल्टी टास्किंग खंय आवय. चल चल चला बाय.